नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कांडाची पार्टनर अंकितान दिल्ले जबानेंतल्यान भायर आयल्या कांडाच्या गोंयांतल्या अश्लील कारवायांचें सत्य. गोंय पुलिशेक दिल्ले जबाने प्रमाण कांडा कडच्यान तिका गोंयांत भुरगें जाल्ली. गितिकाच्या आत्महत्ये फाटल्या कारणांचो मेळ्ळो पुरावो. सरकाराच्या बार्राच्या धोरणाचे बार्रधनी संघटनेन केलें स्वागत. मात ताळगांव, कलंगूट आनी कांदोळे सारख्या वाठारांक हे नेम लावचे न्हय, संघटनेची मागणी. जीव दिल्ले संजय देसायाची कूड मेळ्ळी. सुपरवायझर दलीप कुमाराक अटक करची अशी मागणी. ताच्या छळाक लागून संजयान दिलो जीव, घरच्यांचो आरोप. डीएड कोर्साची गोंयांत गरज ना हें मान्य करपाक पीईएस कॉलेज ना तयार. दर वर्सा 200 मुळावे शिक्षक जातात निवृत्त. सरकारान मान्यताय काडून घेवपाचेर फेरविचार करचो, व्यवस्थापनाची मागणी. आनी भारत रत्न फकत खेळगडो म्हूण कोणाक दिवचे न्हय, चौगुले कॉलेजींत बिलियर्ड्स म्हालगडो गीत सेठीन उक्तायलें मत. आता खबरो विस्तारान. गितिका आत्महत्या प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी गोपाळ कांडान गोंयांत कितले अश्लील धंदे केल्यात ताच्यो एक गजाली आतां मुखार येवपाक लागल्यात. गोंय पुलिशेक दिल्ले जबानेन कांडा कडच्यान आपल्याक भुरगीं आसात अशें अंकिता सिंगान सांगलां. कांडाचे अंकिता कडेन अनैतीक संबंद आसात म्हणून आपूण जीव दिता अशें गितिकान आपले आत्महत्या नोटांत बरयल्लें. तपास सुरू जातकच ते सिंगापूर वचून रावला हें प्रुडंटान कांय दिसां फाटीं उक्ताडार हाडिल्लें. गोपाळ कांडाकडे आपले लग्न जाला अशें निवेदन 29 सप्टेंबर 2009 ह्या दिसा अंकितान दिल्लें. कांडाच्या मिंड कसिनो ह्या कंपनीची आपूण संचालक आसा अशेंय तिणें सांगिल्लें. गितिका शर्मान आत्महत्या करचे पयलीं बरयल्ल्या चिटयेन जें बरयलां त्या म्हायती लागीं हें निवेदन जुळटा. गोंय पुलिसांनी कांडाची चवकशी चालू केली तेन्ना अंकितान सिंगापुराक पळ काडलो ही म्हायती प्रुडंटान ह्या आदींच उक्ताडार हाडल्या. अंकिता ही नाचपी अशें MDLRची आदली उपाध्यक्ष आनी बॉलिवूडांत काम करपी नुपूर मेहता म्हणटा. नाचाची कार्यावळ करपाक 2005 वर्सा ती गुरगांवांत आयिल्ली तेन्ना ती कांडाक मेळिल्ली. आमीर खानाच्या फना ह्या सिनेमांत अंकितान काम केल्लें अशें नुपूर म्हणटा. अंकितान काजोलच्या फ्रेंडाची भुमिका केल्ली. कांडा लागीं तिची वळख जाली आनी तेन्नाच्यान ती MDLRच्या ऑफिसांत दिसपाक लागली. कांडान गोंयांत धंदो चालू केलो तेन्ना अंकिता गोंयांत पावली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गांवांनी आनी रहिवासी जाग्यांचेर हाचे मुखार बार्रांक लायसनां दिवचे ना अशें धोरण सरकार थारायता. मात ताळगांव, कांदोळी आनी कलंगूट सारके वाठार गांव म्हणून धरचे न्हय अशी विनवणी बार्धनी संघटनेन केल्या. तांणी सरकाराच्या निर्णयाचें स्वागत केलां. It is very difficult today to demarcate a village and a municipality. Especially I am talking about municipalities which are developed. Like for Panjim side you can consider Taligaon, Santa Cruz. These are already extensions of Panjim. So it becomes very difficult to demarcate that. I think no doubt the policy is good that they should, because there are too many licenses today. I am not saying that there shouldn't be a freeze. There has to be a freeze. You got to come to a point because there are Goa liquor is like I would say is more like a general store. Okay, it's not like other states. So it becomes very difficult. Like Kandoli area, again it's a panchayat. Then again Margaon, if you go to Kavelosim area, that is developed highly between a tourism belt. Okay, so these are very difficult to demarcate. So I think the excise has to take a freeze. Then if you have to take a freeze all over, not only as residential areas or municipalities area, you got to take a freeze all over. You don't allow in municipality areas also, because it's a good move that you want to freeze, because there are too many licenses in Goa. If you go consider per capita population of Goa and the outlets, liquor is like on next every door you are finding a liquor vend. A 5-star hotel coming into Goa, how you are going to stop? How you are going to stop? Then there will be again a criteria. Some people will say, why you have allowed a 5-star area?
but you will have to give a five-star hotel cannot operate without a bar, but their investment which will run into it will be in crores of rupees. So how you are going to stop somebody who's going to put a five-star property and he says I'm not going to have a bar, is going to sound very ridiculous. They will have to give that leverage to a five-star hotel, I feel. जुवारी पुलावेल्यान उडी मारून जीव दिल्ल्या संजय देसाय ह्या तरणाट्याची कूड शेनवारा दनपारां दाणो आगशे मेळ्ळी. बिरेस्तारा दनपारां ताणें पुलावेल्यान उडी मारिल्ली. संजयाच्या मरणाक जुवारी इंडस्ट्रीजचो मुखेल सुरक्षा अधिकारी दलीप कुमार जापसालदार आशिल्ल्यान ताका अटक जाय मेरेन संजयाची कूड ताब्यात घेवचें ना अशें ताच्या घरच्यांनी सांगलां. जुवारी पुलावेल्यान जुवारी न्हंयेन उडी मारिल्ल्यान संजय देसाय ह्या तरणाट्याची कूड दांडो आगशे हांगा शेनवारा दनपारां मेळ्ळी. जुवारी इंडस्ट्रीत सुरक्षा रक्षक म्हूण काम करपी ह्या तरणाट्यान ब्रेस्तारा सांजवेळार जुवारी पुलावेल्यान न्हंयेन उडी मारिल्ली. फाटले 2 दीस पुलीस ताची कूड सोदताले. आगशी पुलिसांनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन धाडली. जुवारी इंडस्ट्रीजचो सुरक्षा मुखेली दलीप कुमाराक अटक जाय मेरेन संजयाची कूड ताब्यात घेवचें ना अशें ताच्या घरच्यांनी सांगलें. दलीप कुमारान त्रास केल्ल्यान संजयान आत्महत्या केली अशें संजयाची घरची आनी हेर सुरक्षा रक्षकांचें म्हणणें आसा. संजयाच्या खुनाच्या आरोपावेल्यान दलीप कुमाराक अटक करची अशी जुवारी कामगारांची मागणी आसा. दिलीप कुमार ताका अरेस्ट करून हाडचो. तो गायब आसा, तो पळून गेलो आसा. हे कंपनी लागून तो पळून गेलो आसा. कंपनीन ताका धांवडयलो काय पुलिसांनी ताका गायब केलो? हे कितें आमकां कितें आहा? ताका अरेस्ट कर, दिलीप कुमाराक अरेस्ट करपाक जाय. हो संजय मेलो ताका लागून. संजय दुखून उडयलो, ताणें दुखून उडयलो. दिलीप कुमारान आनी तेणी बॉन्सरान म्हणजे बॉडीगार्ड हे त्यांनी हे सगळें नाटकां केलां. म्हाजें म्हणणें कितें आसा, दिलीप कुमार ताका बेगीन अरेस्ट करचो. ते नंतर आमी ही बॉडी आमी हे करतले. ही बॉडी आमी हाडून दिवची ना. पुलिसांक ताच्या बोल्सान कांय कागदाय मेळ्ळ्यात. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार देवेन गांवकर. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.